पावस निघतो लागता थंयच आसा, पूण स्मार्ट सिटी पणजेचे रस्ते उदकान बुडले। ते कित्याक बुडले? थळावो लोक प्रतिनिधी हो प्रश्न सुटावो करपाक कित्याक अपयशी थारलो? भाजपाचे सरकार गोंयच्या राजधानीक स्मार्ट सिटी फकत इफी पुरती रंगरंगोटी करून दाखोवन लोकांच्या दोळ्यांक पानां पुसता काय कितें? असो प्रश्न काँग्रेसीचो फुडारी संजय बर्डे हांणी केला। हो प्रश्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करचो अशी मागणी ताणें केल्या। स्मार्ट सिटी बद्दल उलोवंक गेले जाल्यार बीजेपी सरकारान फक्त स्मार्ट सिटी करून पणजेकारांक सगळ्यांक फटयलेलें आसा आनी गोंयकारांक फटयलेलें आसा। आमकां आमची पणजी शहर हे आमची गोंयची राजधानी म्हणून आमकां अभिमानान सांगूचें दिसता की पणजी शहर हे बरें जाल्लेलें जाय। आमी फक्त पळयता पणजी शहराची हे सुदारणा केन्ना करतात, फक्त रंगरंगोटी करता आसतना फिल्म फेस्टिवल आसता फक्त रंग मारतात आनी पणजी शहर सुंदर म्हणून सांगतात ते। पूण जो पयसो जो येता न्हू हो वयता खंय? हो आमकां पणजेकारांक हे सगळें आमकां गोंयकारांक कळपाक जाय। पयसो जर येता इतलो कोटींनी जर पयसो येता, हांगा बरी बरी ऑफिसां आसा, GSIDC आसा, सुडाची ऑफिसां आसा, तेंच्या अंतर्गत तांकां धरून तरी हांच्यांनी जे ऑफिसर जे आसात न्हू तांकां तरी बसपाक लज दिसपाक जाय हांगा। ते हांगा पणजी शहराक येता आसतना जेवपाक खावपाक येता, तेंच्यांनी आपल्या शहरा बद्दल आपले पणजी राजधानी ह्या नात्यान तरी हेंच्यांनी लक्ष घालपाक जाय आसलें। हे लक्ष घालिना, खंयसून येतात, स्मार्ट सिटी म्हणटात, ही सगळी वल्गना कॅमेराचे म्हणटा 180 कोटीचे कॅमेरा, हेंच्यांनी 180 कोटीचे कॅमेराचे गटरात सकयल्यान बसोवपाचे आनी हेंच्यांनी पळोवपाचें उदीक खंयसून येता तें। सांगपाचो उद्देश इतलोच आहा की भारतीय जनता पार्टीच्या सरकाराक की रस्त्याची सुदारणा जेन्ना करता न्हू, हायट जी वाडटा डांबराची ती हायट वाडत आसा आनी रस्त्याचो स्लोप जो आसा न्हू, गटराचो स्लोप हो लेवलीन जाल्लो आसा, ताका लागून हें उदक वचना। पणजेचे MLA कडेन मागता, मिनिस्टरा कडेन मागता, तेणी बेगींतल्या बेगीन लक्ष घालपाचें। वर्सांच कित्याक लागून जाता? कोण हेका जबाबदार? हे आमी निवडून दिल्लेले हे आमचे नगरसेवक जे आहा तेंच्यांनी तरी सांगपाक जाय बाबा अशी गोश्ट आसा, वर्सांक उदीक भरता हें बरोवंक पावना म्हणून।